नितीन रमेश फळदेसाई राष्ट्रीय बजरंग दलचो अध्यक्ष माझ्या बाजूक समीर खुटवळकर आसा। आमी आत्ता वास्को हांगा उबे आसा। आमकां काल आनी पयर ह्या 2 दिसान ज्यो बातम्यो येतात ते लक्षान आयले आसतले पेपराच्या माध्यमातून म्हणा इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमातून म्हणा की गोंयान मोठ्या प्रमाणान रेड्स जाल्यो आनी ज्यो रेड्स ज्यो जाल्यो त्यो PFI जी संघटना आसा ह्या संघटनेच्या संदर्भातल्यो ह्यो रेड्स गोंयान जाल्ले आसा। अशा प्रकारचे रेड्स पूर्ण गोंयभर पूर्ण देशभर सुद्धा ह्यो चालू आसात आनी बऱ्याच जाणांक PFIचे मेंबर्स हाय पोस्टा वयले मेंबर्स हांकां अटक केल्ली आसा। आमकां खबर आसा की ही PFI संघटना जी आसा ही मोठ्या प्रमाणान अतिरेकी प्रकारची कामां आसतली किंवा अनेक दंगली आसतल्यो अशा प्रकारचे अनेक हे जे आसा हे PFIचे मेंबर्स हे देशभर तेंच्यांनी घडोवन हाडिल्ले आसात। अनेक प्रकारचे दंगली अनेक ठिकाणी तेंच्यांनी केल्ली आसा आनी त्यामुळे अशा प्रकारची रेड जी आसा ह्यो ठिकठिकाणी पडिल्ली आसा। गोंयान जे आसा ते आमी अनेक हिंदू संघटना जी आसा मागीर ती परशुराम सेना आसतली मागीर हिंदू जनजागृती आसतली हिंदू रक्षा महाआघाडी आसतली राष्ट्रीय बजरंग दल आसतले अशा सगळ्यांनी परत सरकाराक आमी सतर्क केल्ले आसा की अशा प्रकारचे PFIचे संघटनेचे काम हे गोंयान मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आनी ते पूर्ण गोंयभर पसरत आसात आनी त्यामुळे ह्या संघटनेचेर लगेच बेगिनात बेगीन बंदी घालची अशा प्रकारचे मागणी ह्या अनेक हिंदू सगळे संघटना जे आसा हेंच्यांनी सरकारा कडेन केल्ली आसा। पण अशा प्रकारची बंदी तशी अजून गोंयान किंवा सरकारान त्या प्रमाणे पुढाकार घेवन कांय केल्ले चालू आसा। गोवात सध्या अशें जाल्लें आसा कोई भी आओ कुछ भी करो अशा प्रकारची स्थिती जाल्ली आसा आनी त्यामुळे सरकारचे ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन लक्ष ना अशें आमकां दिसता। ह्या PFIचे एक ध्येय जे आसा ते आमकां सगळ्या गोंयकारांक प्रामुख्यान हिंदू हांकां लक्षान घेवपाचें आसा ते म्हणजे 2047 ह्या वर्सा पर्यंत ह्या देशाचे इस्लामीकरण करप अशा प्रकारचे टार्गेट आणि गोल घेऊन हे सध्या PFI जे आसा ते काम करता आणि तशा प्रकारची कृती जी आसा ह्यो सगळ्या राज्यांनी तेंचे सुरू जाल्ली आसा। प्रामुख्यान केरला जो भाग जो आसा आमच्या देशाचो ह्या केरला भागान आता जवळजवळ 30% पर्यंत त्यांची संख्या जी आसा ती वाढिल्ली आसा आणि त्यांचे डॉमिनेशन जे आसा ते त्या भागान ते आपल्या पद्धतीन करीत आसा। अशाच प्रकारची स्थिती जी आसा ती गोंयानू आता हळूहळू सुरू जाल्ली आसा। गोंयची डेमोग्राफी जी आसा ती बदलत आसा। आमकां लक्षान येता आसतलें किंवा येना आसतलें पण आमकां खरें म्हणजे सतर्क रावपाचें आसा गोंयच्या लोकांक की अशा प्रकारची डेमोग्राफी जी आसा ती बदलत आसा। प्रामुख्यान मडगांव मोतीडोंगर जो भाग जो आसा हो तो सामको टायम बॉम्ब आसा। तशेंच प्रकारे मेर्शी भाग आसतले म्हापसा भाग आसा बायणा भाग आसा जुवारी आसा असे अनेक भाग आसा गोंयान ज्या भागान आमकां आत्तां दिसता की मोठ्या प्रमाणान PFIचे कार्यवाही जी आसा त्यो चलतात आणि त्यामुळे हो फुडलो धोको आसा आमचे येणारे पिढी जी आसात त्या पिढयांक ह्या धोको आसा आणि त्यामुळे सतर्क रावपाची गरज आसा। आमकां खबर आसा मडगांवचे आत्ता जे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे जाले ह्या इलेक्शनान एक PFIचो मेंबर जे हांव डेमोग्राफीक चेंज जाता म्हणटा पळय त्याचे उदाहरण जे आसा हे मडगांवचे आसा। PFIचो एक मेंबर कावन्सिलर वो निवडून येता त्या भागान याचो अर्थ असो आसा की त्यांची मोठी संख्या ह्या भागान आत्ता अस्तित्वार आसा। त्यामुळे अशा प्रकारचे संख्या वाढ करून त्या भागांनी त्या संस्थेचे सरकारी संस्थेचे कब्जो करप अशा प्रकारचा प्रयत्न देशभर चालला आणि गोंयान अशाच प्रकारचा प्रयत्न जो आसा तो चालू आसा अशें म्हाका दिसता। आजकाल अनेक हायवेज जे आसात त्या सगळ्या हायवेंचेर अनेक प्रकारचे गाडे जे आसात म्हणजे नाल्ला आडसरां विकता आसतले फळां विकता आसतले हे सगळे जे गाडे जे आसा हे सगळ्या गाड्यांची तपासणी करपाची हो जो कोण गाडो चलयता यांची तपासणी करपाची आज सरकाराक गरज आसा। कित्याक हे सगळे हायवे जे आसा हे सगळे ठरोवन यांच्यानी प्लॅनिंगली हे सगळे हायवेचे सगळे उबे आसा आणि ते मार्किंग सगळे जे आसा ते आपल्या संघटनेक मार्किंग जे दिवपाक जाय त्या पद्धतीन ते दीत असतात आणि त्यामुळे हे सगळे गाड्यावाल्यांची बंदी हाडपाची अशी आमची नितांत एक आव्हान सरकाराक आसा। तशेंच आमकां ही संख्या जी वाडटा ह्या संख्येचे आमकां अशें दिसता की कदाचित सरकारी काही आमदार आसतले काही सरकारचे चाचे आसतले हे सगळे जे आसा हे हांकां मदत करता काय कितें